म्हटल्यार कितें हे जे पोल्युशन जाता कोळशाचे बॉक्सायड ते आमी म्हणटा की हे जे ट्रान्सपोर्टेशन जे सिटींतल्यान जाता ते आमी बंद करपाक जाय की 2 वर्सां जाली ट्रान्सपोर्टेशन सिटींतल्यान बंद आसलें तर मदींच अचानक कित्याक चालू केलें तांकां कसली तरी गरज पडली गव्हर्मेंटान इतले पयशे मोडून म्हटल्यार मिनिमम 500 कोर्साचो ब्रिज बांदला तो तुमी कित्याक पॅसेज यूज करना हांगा सिटींतल्या लोकांक कित्याक त्रास दिता आनी सेकंडली म्हटल्यार हांगा सिजन चालू आहा ट्युरिस्टांचो आनी आमचे रस्ते धाकटे आहा सारके कंजस्टेड आहा पयलीं कितले एक्सिडंट जाल्ल्या कितल्या जाणांचो जीव गेल्ल्या कितले जाण इंजर्ड जाल्ल्या तरी हे ट्रान्सपोर्टेशन सिटींतल्यानूच व्हरता आमी आतां जायत्या जाणांक सांगले जायत्या जाणां कडेन उलयले बाबा हे आतां ट्रान्सपोर्टेशन सिटींतल्यान चालू आहा हे बंद करपाक जाय म्हटल्यार आमकां कोणाचो सपोर्ट मेळोंक ना पूण आमकां आतां लास्ट हांगा येवचें पडलें की कायदो आमच्या हातीन घेवन की बाबा हे ट्रान्सपोर्टेशन जाता न्हू तुमकां परमिशन कोणी दिला खंयच्या ऑथॉरिटीन दिला जेन्ना ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया आहा आमची सिटी जे रिस्ट्रिक्टेड एरियेंतून तुमी कित्याक व्हरता तो जेन्ना ओपन पॅसेज आहा तो ओपन पॅसेज तुमी कित्याक युटिलायज करना तो कित्याक यूज करना पूण आमी आमची ऑथॉरिटी आहा न्हू ते ट्रॅफीक डिपार्टमेंट ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कोणी तांकां विचारता आमी क्वेश्चन बाबा तुमी तांकां परमिशन दिला तुमकां सिटी पोल्यूट जाल्ली आहा ती आमी प्रोटेस्ट करता न्हू आमकां अशें जाय की बाबा आमचो लोकल MLA हांगाचो दाजी सालकर तेणी हांगा येवन आमच्या वांगडा रावल्ले कित्याक ही मेन सिटी ताका लागता तो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगाचो तेजें काम आमी करता हांगा पण म्हाका दिसता की तो येतलो आमकां हेल्प करपाक कित्याक तेजी म्हाका सिम्प्लिसिटी खबर आहा तो सारको सादो मनीस ताका कितें सांगीत न्हू तो आयकता आनी तो पळयता बाबा खरें काय फुटी आनी तो येतलो अशें म्हाका दिसता की आमी ताका धाडलेले आहा सांगलेले आहा की अशें अशें आमी हांगा प्रोटेस्ट करता हो पोल्युशन हो माझा एकल्याचो प्रश्न न्हू किंवा शंकर पळजीचो प्रश्न हो सगळ्या एंटायर आमच्या वास्को सिटिजनांचो सगळ्या लोकांचो लोकल लोकांचो प्रश्न आसा सध्या हेल्थाचो इतलो प्रॉब्लेम जाला ह्या पोल्युशनाक लागून पयर म्हाजो फ्रेंड एक गेल्लो दोळ्याचें ऑपरेशन डॉक्टरान ताका सांगलें तुजें हेका ऑपरेशन कित्याक करचें पडटा तर ते दोळ्या तुज्या पोल्युशनाक चड वाडलेले त्या पोल्युशनात तूं काम करता ताका लागून तुजें दोळ्याचें ऑपरेशन इतल्या बेगीन करचें लागलें हे अशें आमचे हे म्हटल्यार हे आमकां दिसना पोल्युशन आमकां दोळ्यान दिसना पण ते आमकां थोडे थोडे मारीत आसा प्रत्येक म्हणजे जे स्लो पॉयझन कशें काम करता आमी ही जनजागृती करपा खातीर आयज आमी रस्त्याचेर उतरलेले आहात जेणे करून हे ट्रान्सपोर्टेशन बंद जावपाक जाय हे कोळसो आनी हे बॉक्सायड हे खूब हार्मफूल आसा हेल्थाक हार्मफूल आसा आनी त्या भायर हो जो वास्को मार्केटासून जे ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लेलें आहा ताका लागून हेच्या पयलीं आमी पळयलां कितलेशेच एक्सिडंट जाल्लेले आहा ड्यू टू दीस हेवी ट्रान्सपोर्टेशन सो आमी ताका लागून बंद करपा खातीर रस्त्यार उतरलेले आहा आमकां गरज आसा की सरकारान ह्या गोष्टीची दखल घेवपाची आनी ताबडतोब हेच्यार निर्णय घेवपाचो हेका अल्टरनेट वे सोदून काडपाचे आनी ताबडतोब निर्णय घेवन तेचे मार्ग काडपाचो वास्कोसून ट्रान्सपोर्टेशन करप हो योग्य निर्णय न्हू आयज सदांच अशें दिसतालें की शंकर पळजी एकटोच बोवाळ मारता पूण आमी शंकर पळजी खूब फावटी पळयला पूण आयज आमकां आमच्या मनान अशें दिसलें की हांवूय एक शंकर पळजी आज शंकर पळजी बोवाळ मारता म्हाका दिसलें आयज हांव एक शंकर पळजी पूण हांव इतलें सांगूंक सोदता शंकर पळजी खातीर इतल्या खातीर येयला की आयज जे कोल ट्रान्सपोर्टेशन आनी येदी व्हडली बोट एक लागलेली आहा 1,70,000 टनाची बोट लागलेली आहा बॉक्सायडाची ही बोट आनी तो कार्गो म्हणटा तो बॉक्सायड एकदम खतरनाक बॉक्सायड कार्गो तो सिटींतल्यान वचपाचो आहा अशें आमकां शंकर पळजी सांगलें पण आयज आमी शंकर पळजीक सपोर्ट करपाक येयले हांगासर हो कार्गो कोळसो आनी जो बॉक्सायड कार्गो आमी सिटींतल्यान कसोच वचोंक दिवचे ना तेंच्या खातीर एक वयल्यार हायवे केलो जाल्यार तुमी त्या हायवेन चला पूण ह्या सिटींतल्यान आमी तुमकां कशेंच वचोंक दिवचे ना कित्याक ह्या सिटीन मार्केट आसा स्कुलां आसा पुलीस स्टेशन आसा आनी रस्तो सगळ्यान धाकटो आसा तेच्या खातीर ह्या सिटींतल्यान आमी ह्या ट्रान्सपोर्टेशन करूंक दिवचे ना सगळे जाण आमी हांगा एकठांय जाल्लेले आहा कोल पोल्युशन आणि बॉक्सायड पोल्युशन बॉक्सायडाची आता बोर्ड लागलेली आहा आणि केप सायज वेसल घेऊन येयल्या ते आता आमी हेच्या पयलीं खूब फावटी बोवाळ केल्लो इवन हांगासर पब्लीक हियरिंग सुद्दां जाल्लेले आनी इल्लिगल ड्रेजिंगाचेर इशू उलयताले लोक खूब सारके ते इल्लिगल ड्रेजिंग कित्याक करताले न्हू ते आयज कळोन चुकले की हे केप वेसल हाडपाक कळ्ळें तुका 1 लाख टन 2 लाख टन 3 लाख टन सो आयज सरकार जे आहा न्हू हे आपली मनमानी करपाक उठले आणि आयज जे आमी हांगा येयल्यात न्हू आयज आमच्या वास्को सिटींतल्यान तेंच्यांनी परत ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलां कोळशाचें कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन सारकें डेंजरस ट्रान्सपोर्टेशन कितें आयज तुमी हांव उलयतना तुमी पळयलें आसतलें की कोल स्पिलेज कशी रस्त्याचेर पडटा हांवें एवरी डे दाखयलें कोल स्पिलेज खंय रस्त्यार पडटा आनी तेजो पावडर जावन आमी ब्रीथ करता म्हणून हांवें प्रोटेस्ट सुद्दां केलो तेचेर आनी हांवें तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केली ट्रान्सपोर्टर आहा तांकां की तुमी जे गाडये सोडटात न्हू ते मागीर गाडये वतकूच ती स्पिलेज पडटा ती सारन मारांनी क्लीन करा म्हणून पूण हांकां कोणाक कोण दखल घेवंक सोदिना ट्रान्सपोर्टरांची भाशा कितें
कोणाक पोल्युशन जाता ते आमी पळयतले कितें तुमकां जाय तें करा म्हणून. आनी अशें आयकोंक येता की शंकर पोळजीच्या नांवाचेरूय भितूर हे ट्रान्सपोर्टर सांगतात तांकां अदानीक बीन की आमी हे प्रोटेस्टर आहात न्हू एजिटेट करतात. फॉर एक्झाम्पल शंकर पोळजी जावं बालन जावं हांकां आमी हँडल करता म्हणून. आतां कोण कोणाक हँडल करता तो पळोवया न्हू. आयज आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचो ठरयला हांगासर. ट्रान्सपोर्टेशन हो जावचो ना कित्याक ऑलरेडी सिटीन इतलें पोल्युशन जाल्लेलें आसा सारकें. आयज आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहा कितें लोक आतां मार्केटान येता कितें आमचें फीश मार्केट आहा वेजिटेबल मार्केट आहा हेचेर सगळो कोळसो आनी हे बॉक्सायड मरे हे आमी खावपाचें. हे आतां जे आमचे सरकारी अधिकारी आहात न्हू कितें हे कोणी मातशें एनक्रोचमेंट केल्यार तेची भाजी बिजी बीन उखलूंक जाता. म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां दखल घेवपाक जाय की आयज पोल्युशन कितलें जाता तें. आमदारान दखल घेवपाक जाय आयज पोल्युशन कितलें जाता तें. कितें तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती कित्याक सांग आमी तुमकां निवडून हाडटा आमचें बरें कितें वायट तें चिंतपाक. तुमी आमचें बरें चिंतीत ना आयज तुमी सगळें आमचें वायट चिंतपाक उठले. आयज लिटरली आमची जेटी वाठारान बोगदा वाठारान कोळसो लोक ब्रीथ करता मरे. आमी डेली बोवाळ घातला ह्या पोल्युशनाचेर आमकां कोळसो नाका म्हणून हांगासर. आयज हो हेजार्डस कोळसो तुमी हँडल करतात न्हू तेतून आमकां तुमी फक्त दुयेंसां दिला आनी सरकार जबाबदार आहा हेका. सीएमान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. आयज हांव एक्चुअली डेली बोवाळ मारतालो आयज लोक विटलो सारको मुर्मुगांवचो. आयज जो लोक रस्त्यार आयचे लोक हे येयलेत न्हू सगळे आमचे फ्रेंड सगळे बरे मागपी सड्यावयले लोकल मुर्मुगांवचे हे आयज येयले आपल्या हक्का खातीर की आमकां हे पोल्युशन नाका म्हणून. आनी आमी आयज हे गाडये बंद करपाचें ठरयलें. आमी हांगासून हांकां मुवमेंट करूंक दिवचें ना आनी हांकां मुवमेंट कोणी करपाक दिला न्हू तें कळोंक जाय आमकां. पुलिसांनी करूंक दिला खंयच्या अथॉरिटीन करूंक दिला हांकां तें आमकां कळपाक जाय ना. तो मेरेन एजिटेशन चलतलें. तुम्ही सारखे ठाम आसा की ठाम हांगाच्यान ह्या एक नंबर हेतून 9 नंबर गेटीनसून आमी कोल आनी बॉक्सायड ट्रान्सपोर्टेशन करपाक दिवचें ना म्हटल्यार दिवचें ना. बट वयल्यान ओके ओके काय फ्लायओव्हर ही कनेक्टिव्हिटी पोर्टाक केल्या न्हू तेंच्यांनी. आमी थंय कांय करूंक शकना न्हू. हो पोर्ट सिटींतल्यान वयता म्हणून आमी बोवाळ मारता. ट्रान्सपोर्टेशन आमकां सिटीन तुमी ट्रान्सपोर्टेशन कोल पोल्युशन आमकां नाका ह्या सिटीन. हांगासर पळय पयलीं म्हणटा पुलीस स्टेशन मेळटा तेच्या फुडें गेलो काय मागीर भाजी मार्केट मेळटा फीश मार्केट मेळटा बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां. अरे सगळे लोक रावतात कितें रे पब्लीक येता वयता ट्रॅव्हल करता हेंच्या आशे खातीर आमी मरपाचे कितें रे अदानीच्या आशे खातीर. आयज हे सेंटराच्या प्रेशराचेर हो कोल हँडल करतात मरे हांगा आनी एक्सेस कोल हँडलिंग जाता. ओशन्स काबार करून सोडल्या हेंच्यांनी. सो आयज सगळ्या लोकांक कळोन चुकलां हे कोल पोल्युशनाचें म्हत्व कितें तें कितें रे हो कोल पोल्युशन म्हटल्यार आमची डेथ. आनी आयज हे दादागिरी करून जो सिटींच्यान करूंक सोदतात न्हू करूंक दिवचें ना आमी. बंद म्हटल्यार बंद. कोळसो बॉक्सायड हे जे हेजार्डस प्रॉडक्ट आहात हे मुवमेंट जावचें ना. आनी तुमकां मुवमेंट करपाक जाय. तुम्ही जो आतां फ्लायओव्हर बांदला नाल्यार दुसरो तुमी रूट केला एमपीटीची कनेक्टिव्हिटी दिल्या न्हू त्या रुटांच्यान तुमी करा जो रूट तुमकां आहा तो. कित्याक हो जो रूट आहा न्हू हांगाच्यान तो वयर चिखले मेरेन 5 किलोमिटर हो डेंजरस रूट सारको. लोक ल्हान ल्हान भुरगीं मार्केटान आसतात बायलां हे करतात कोण क्रॉस जाता. आमी हालींच्या तेंपाक जाल्यार पयलीं आमची 2 बायलां मेल्यान एक्सिडंट जावन कितें. सो आमी आमच्या लोकांची रिस्क घेवपाक शकना तेंच्या जिवाची रिस्क घेवंक शकना आनी अदानीचें पोट भरपाक आमच्या लोकांचो बळी दिवंक शकना. देव बरें करूं.